गोयच्या दोनूय लोकसभा सिटाचेर चर्चा करपाक दिल्ली बसका आपयल्ली। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि बी.एल. संतोषूय बसकेक आशिल्लो। गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष मीटिंग लोकसभेच्या इलेक्शनाची तयारी सुरुवात झाल्या, तर त्या निमित्तान लोकसभेच्या दोन्ही सिटांचेर डिस्कशन्स करपाक आशिल्ले। हांव आशिल्लो, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी बाकी नड्डाजी, बी.एल. संतोषजी, अमित शाह, सगळ्या स्टेटींचे घेता दिसता ते सगळ्या स्टेटींचो रिव्ह्यू, वेगवेगळ्या स्टेटींचो वेगवेगळ्यो मिटिंग्स अशा पद्दतीन चालू आशिल्ले। 4 स्टेटीची इलेक्शनां ती बी डिस्कस जाली, तितून मनीस बी वेगवेगळे प्रत्येक दीसभरांतल्यान कंटिन्यूअस लोकसभे खातीर कितें स्पेशल इन्स्ट्रक्शन रिशफलाचेर बी। काल आम्ही जे दिल्ली गेले ते हांव आनी मुख्यमंत्री सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, स्टेट अध्यक्ष, संघटन मंत्री आणि प्रभारी अशी बैठक आशिल्ली आणि येणारी 2024 ही लोकसभा निवडणूक त्याची करून कितें तयारी जाली ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमांतल्यान त्या संदर्भातलें डिस्कशन करपाक आशिल्लें आनी ताका लागून ते वेगळे प्लस 4 राज्यांनी ज्यो निवडणुका आसा 5 राज्यांनी तातूंत आमच्यो वेगवेगळ्या राज्यांतले कार्यकर्ते वचपाचे आसा। गोंयच्यानूय आमचे 10 कार्यकर्ते नरेंद्र मोदीजीची जी मिटींग भोपाळांत जातली थंय वचपाचे आसा आनी त्यामुळे त्या संदर्भातली एकूण चर्चा वगैरे करपाक आणि मंत्रिमंडळ रिशफल करपाचे बी कितें तशें अजून तरी कांय ना आनी केलें जाल्यार पयलीं मुख्यमंत्री सांगतले, अजून तरी तसो प्रस्ताव कांय ना। मात दिल्ली जाल्ले हे बसकेत गोयच्या राज्यसभा सिटाक जुलैत जावपा आशिल्ली वेंचणूक आणि मंत्रिमंडळ बदलाचेरूय चर्चा जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। ओमकार फाऱ्यान, आलोक शिकार